गीत घेऊया पेज नंबर 97 जीवान आमचे मोदे देवून तुये. पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. म्हजे भयणीनो भावनो तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनात दवरात आनी ह्या मिसाची जी इंतेसां आसा ती आतां आमी देवा बापा मुखार दवरया. बर्थडे थँक्स गिवींग एंड गुड हेल्थ फॉर वालेन्सियो फर्नांडीस. स्पेशल इंतेसां आना मारिया कोरेया. आत्म्या पासत मीस भेटयल्लें आसा मारिया ओलिंदा पासत. तो ही सगळीं इंतेसां मनात धरून आतां ह्या वेळार आमच्या पातकाची दूख धरून देवाचे बोगसणे मागया. सगळीं जाणां म्हणया हांव पातकी सोडपदितात देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोवड अपराध. ह्या पासत बाकी सदां सांगपाक मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो पागून आशिर्वाद घेवया. सोरपुदितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रचना केल्याय. काकलुतीन तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आतां आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं सर्व आमच्या आदल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कळपतल्या बश्टवलोल्या जुळूम दितोल्या शारांक कोनिश्टाय येता. ते केन्नाच आपोवण्यांक कान दिनासले. चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेस्पराचेर तांणी केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना. आपल्या देवा सोरशी ते केन्नाच लागीं सरूंक ना. होय, सगळ्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवांक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवां खाल ताची सेवा करच्याक हांव पोरजांक नितोल ओंठ दितलो. इथोपियाच्या नदीच्या कांठा फुडें पर्यान म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्ल्या वायट कोन्यांची लॉस तुका भोगची ना. कित्याक तुजे मदल्या गोर विश्टांक हांव काडून उडयतलो आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची ना. तुजे मोदें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक
आनी खालती पोरजा आनी इस्रायेलांत उरल्यांत ती सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतली. ती कांय वायट करची नात, फोटी मारची नात, तांच्या तोंडान लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना ती चोरवांक वेतोली आनी विसव घेतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वळकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. जबाब. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पडूंक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पावत वळटा. प्रितुमेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली ताका निवारता. जबाब. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचें काळीज दुखवला कोंटवला तांचे सरशी सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकांच्या आत्म्यांक सर्वेस्पर तारोन दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास्त लावचो ना. जबाब. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. ये सोम्या काळाव करी नाकाय. तुज्या पोरजेची पातकां बोगोस. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सरशी येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोळ्यांत आज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सरशी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाळून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणेन बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून ताका सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोन वसूलदार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्ग राज्यांत वेतात. कित्याक जुवांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण दोन वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पुर्यान बदल्लें ना.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, एका तत्वज्ञानान अशें सांगलेलें आसा, म्हणजे फिलॉसॉफर, टू सी क्लियरली अँड टू रिस्पॉन्ड एक्युरेटली. म्हणजे आमची वीस तर सारकी आसत जाल्यार आमच्यान तो प्रतिसाद दिवंक जाता, सारको पळयतो. आतां आमचे दोळे सारके आसात, सगळे आमी पळयता, पूण कशे भाशेन आमी पळयता थंयसर आमी आमच्या मनांत कितें चलता तें पळोवंक जाय. आमी तर जेन्ना वकलां लायता, ती वकलां तो तांबडी आसत, ताचो हे रंग तांबडो आसत जाल्यार सगळे आमकां तांबडे दिसतले न्हय. पांचवे आसत तर म्हणजे ग्रीन आसत तर सगळें ग्रीन दिसता. ते भाशेन त्या रंगा प्रमाणे आमकां सगळें दिसता, पूण आमचे दोळे सारके आहाच न्हय. पूण तें घातल्या पळय ते आमचे वीस बदलता. तेच भाशेन आमच्या मनांत जी चिंतना, ज्यो येवजणी आसात त्यो आमचे पळोवप बदलता. देवान आमकां आपल्या सारकी केलेली आसा, पूण पळयात आमी कशे भाशेन एकामेकाक पळयता. लैंगीक दृश्टिकोनांत, म्हणजे सेक्शुअल. ही बायल हो दादलो, तांकां आमी ते भाशेन पळयता. आस आसता आमच्या काळजांत. ही कित्याक लागून? कित्याक आमच्या मनांत तसली चिंतना आसा. आमी तर देवाक एकवटून जियेलेली जाल्यार आमची वीस ही बदलतली. कोण बदलता ती? देव बदलता. देवान आमकां हे भाशेन केलेली आसा, पूण ह्या कारणाक लागून न्हय, पूण आमी ताचे सरशी एकवटून एकामेकाक तो आमकां पळयता ते भाशेन आमी पळोवंक आनी ताचे सहकारी जावं. ताका आमी सहकार करच्याक, ह्या संवसारांत बरे भाशेन जियोवच्याक ही वीस्त तो आमकां दिता. आनी ताका लागून आमी देवा कडेन मागया. पयले वाचपान आमकां दाखयलां कशे भाशेन जे फुडारी आसलेले तांची वीस सारकी नासलेली, आनी ताका लागून ते लोबाडी कोत्ताले, दुसऱ्यांक फसयताले आनी दुसऱ्यांक चेपून दवरताले. गरिबांक ते बिलकुल बरें करिनासलेले. तेन्ना घडलें, पूण आयजूय तशेंच घडटा. आमी आपलेपणानूच जियेता. जे कोणेन सारकें कितें करूंक जाय तें करचें आसतना ते आपलेंच पळयोवन आसात. आनी आमी हें जाणो आख्ख्या संवसाराक तशेंच चलता. हिचूर म्हणून वतले ते सगळी गिरेस्तकाय, पूण तशी आस आसा. आनी ताका लागून हेरांक वायटपण कोत्तात आनी हेरूय तेच भाशेन मागीर वागोवंक लागता. हें सर्गेचें राज न्हय. तर आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलां, देव आमकां सांगता आमच्या काळजांत, म्हणजे भायल्यानूच न्हय पूण भितरल्यान आमच्या काळजांत तो फुटफुट्टा, आमकां सांगता तें आमी आयकोंक ना आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवितूय आमी चलोवंक ना. कित्याक लागून? कित्याक देवाची येवजणे प्रमाणे आमच्यान सोंपेपणी चलोवंक जायना. पूण ताका तर आमी एकवटून रावत हें सगळें सोंपें जाता. सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी याद, आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक घोटाय मेळटली. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक व्हडलू म्हजें ओजें, हें ताणें आमकां सांगलां. पूण हें घडोवन येवच्याक आमी ताच्या एकवटान रावंक जाय. आनी तो एकवट कसो? बावतिजमा वरवीं आमकां तो एकवट मेळ्ळलो आसा, पूण फकत तो आमी जियोंक जाय. आनी जियोवच्याक जाय जाल्यार आमचें खोटेपण आमच्या चिंतनांनी भावनांनी आसा ते आमी देवा सुरशी दवरूंक जाय. तो आमकां सुटका दितलो. ताचें रूप आमचें सगळें उदीक घडोवन येतलें प्रत्येक सुस्काराक. जेजू 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 म्हणून ही चिंतना भावना कितेंय आसूं ती ताच्या नांवान भायर काडया. ताचें दवरली की तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. हे भाशेन सगळे सांता भक्तांनी आपलें जिवीत जाल्लें. आयज ही हांवें तांबडी वस्त्रां घातल्यात. कित्याक लागून?
सांत लुसी म्हणजे तिचें जिवीत देवाच्या एकवटान परजोडीत आसताली. ती एका ग्रीक व्हडल्या दर्जाच्या घराब्यान जल्मली, पूण हिचोर सिरक्यूस म्हणटा पळय थी सिसिलियाच्या गांवांत इतालियाक. तिचो पाय वेगी मेलो आनी तांचे कडेन खूब मोलमत्ता आसलेली. आवय तिची क्रिस्तांव आसलेली आनी तिणें तिका क्रिस्तांवपणांत वाडयली. पूण तो मेल्या उपरांत तिणें तिका एका चेड्या लागीं म्हणून हितू हात मागलो ताचो. पूण हो चेडो बरो नासलेलो, तो क्रिस्तांव नासलेलो. आनी तिणें कितें केलें, मांय कडेन मागलें, मांय म्हजी पळय जी मोलमत्ता आसा ती म्हाका दी, हांव गरिबांक वांट्टा. आनी गरिबांक ती वांटूंक लागली म्हणून हो चेडो एकदम रागा बरीत जावन तिका सोडली. आनी ताणें तिका तो पळय एम्परर आसलो डियोक्लेशियन, ताच्या वांगड्यांक सांगलें. ताणें तिका धरली आनी क्रिस्तांव म्हणून खूब पिडापीड दिवंक तिका येवजिलें. पयले सुवातेर तिका एका प्रॉस्टिट्यूट घरांत व्हरोन नागडी केली आनी म्हण लागले करात तुमकां कितें जाय तें. पूण ती मागण्यांत रावली, कोणेंच तिका हात लायलो ना. एकलो चेडो आयिल्लो लागीं, तो सारको ताचो कितें आर जावन तोच पडलो. मागीर तिका उज्यान लासूंक येवजिलें. सगळो उजो घातलो तिचे भोंवतणी, पूण तिका उजो लागलोच ना. रागार जावन तिका तोर्सा दीन गोमटेनूच ती तोर्सात घातली आनी तिका हे भाशेन मारली. ती फकत 21 वर्सांची आसलेली. आमी जाणो 21 वर्सांची आमी सगळ्या जाणांक म्हणटा आतां ती पिरायेन आयिल्ली आसा पळय. तिचें जिवीत तिणें फकत जेजूक भेटयलें आनी हे भाशेन ती जियेली आनी मेली जेजू पासत. दर दिसा आमकां असलीच संदी मेळटा जेजूच्या एकवटान रावन दुसऱ्यांक बरें करूंक आनी आमचेर जें पिडापीड येता आमी बरीं आसा म्हणून तें जेजूच्या सांगाता दुसऱ्यांच्या साल्वासांवा पासत आमी तें ओपून दिवंक. भयणीनो भावनो, हे भाशेन आमी खूब जाणां जियेता. आमी देवा कारगां दिवया, पूण आनिकूय खोलायन जिवच्या आतां आमी थोडो वेळ आमच्या हात अशें उलटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचें सगळें येता, ताका आमी पत्करया, ताचें आयकोया आनी ताच्या उतरां पोरमणें आमचें जिवीत ताचेच कृपेन बरोवन जियोया. जेजू आमचें सगळें जिवीत आतां आमी तुका ओपून दिता. बरें आनी वायट आमचें सगळें आसा तितलेंय तुजेर दवरून तूं आमकां तातूंतली सुटका दी. बरें तें उदीक वाडय आनी वायट आहा तें काड आनी तुज्या सांगाता वो दीस सारूंक आमकां मदत कर. आनी आतां आमी आमचें जिवीत तुका सगळ्यांत समोर दिता आनी त्याच प्रमाणे आमची सगळी मागणी आनी इंतेसांव. गीत घेवया, पेज नंबर 31, C8, बापाक मानना. आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोप दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या नावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी.
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय असो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व कालीन सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो कोण मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केले आनी शासनीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीर धरून आतां आमी आशेत हांव तें तुवेन बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोळ दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत पोवीत पोवीत. तोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पणावरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुज्या बरजोडी तुमकां मळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दवरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें आनी ते सगळे भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजू सभे हे मागणी आतां सगळी आमची देसां मनांत धरून म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या,
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोद वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडार क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवचन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तशीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दितांक पळय, आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवक हांव आशेतां. ह्या वेळार जे भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळ जातले म्हणून मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले बरी हांव तुका वेंग मारतां. सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कुडसरून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 54 D13 जेसू बऱ्या गोवळ्या. Swa
दोळे धांपून जेजू सगळे वो वेळ आमी ओगेपणांत भितरल्यान सारया. मागुया. प्रितीचे बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताचे ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्याक लोभ दिवंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्वत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भगवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोणेकल्यान आपणाक जाय तें भगवान फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 99 G5. बापान उतर दिला. बापान उतर दिला. पातका केली देसवा. पातळ नाडक सोदे कित्याक बिरात आमकां तारण लागीं पावले. बापान उतर दिला. पातका केली देसवा. पातळ नाडक सोदे कित्याक बिरात आमकां तारण लागीं पावले. बापा उतर तुजें सदां खरेंच खरें. बापा उतर तुजें सदां खरेंच खरें. मोद्यानीर ऑन द 24th इवनिंग हांगसर मीस 11:30 स्टार्ट जातले. म्हणजे पयले मातशें थोडे तयारी मागीर मीस. तेच भाशेन 31 रातीक 11:30 आमी स्टार्ट करतले आनी त्या उपरांत मीस येतले. सो जस्ट टू रिमेंबर दॅट ऑन मिडनायट ऑफ क्रिसमस एंड मिडनायट न्यू इयर हांगसर मीस आसतली. थँक्यू.